दुख्खाची गोश्ट आनी दुसरी म्हणलें जाल्यार आमकां गोंयकारांक सामकी लजेचें काल होळी जाल्ल्यान कितलेशे भायले लोक गोंया येयल्ले आनी होळी नांवान फॉरेनरांक कलर ते लावपाचें हें करून हें केल्लें तरी अशें करून हें जावप म्हणलें जाल्यार जें आमगे ट्युरिजम जें ब्रेड एंड बटर जें पळय ट्युरिजमा हेजेर आमचें पोट भरताय तेजेर सामकें नुकसाणदायक ठरपाचो हें काम कोण तरी निर्लज मनशान केलो आसा तेका खंय तरी जाता तितली ताबडतोब ताब्यां घेवन तेजेर कितें कायदेशीर कारवाय आहाय ती करची अशें दिसता. काल चडशे होळी नांवान कितें जाता होळी नांवान होळी सेलेब्रेट करपाक नेबरींग आमगे स्टेट्स आहाय थिंग भायर जायते आवटसायडर येताय आनी त्या होळी नांवान फॉरेनरां बरें मिक्स जाताय. एखादें तशें जावपाची पॉसिबिलिटी आहा कोण तरी भायल्यांनी कोण तरी अशें हांव म्हणना भायल्यांनी आमगे गोंयच्यान काणकोणकार अशें म्हणपाक सोदना पूण खंय तरी कितें तरी एक वायट जालां तें तशें जावपाक जायना आसलें पूण आतां घडलां म्हूण आमी फक्त काळजी घेवपाक जाय हेजे फुडें की कोणूय समज अनवळखी मनीस खंयच्या फॉरेनर चेडवा बरोबर समज नाका आसलो कितें तरी वायट नदरेन चोयन हें समज हें करता जाल्यार तेका आमी सगळ्यान फुडें सरोन तेका विचारपाची सद्या तरी म्हाका दिसता अत्यंत गरज आसा. हांवें सारकें सातांक मागीर शेतां वयतालो काजू बी जाय न्ही मागीर तेका लागून पळयता टर्न मारपाक ती पयलीं बट दीस पडले बटी मागीर हांव भिलो चोला कसो घडलें तसो रिटर्न येयलो मागीर आमगे ते अमरान कॉन्टेक्ट केलें मागीर तेणें रोखडे पुलिशेक फोन केलो अशें मागीर पुलीस येता म्हणून हांवें मागीर रस्त्यार रावलो पुलिसांक घेयना डायरेक्ट हिंगा येयलो मागीर. तुमच्या हांगा शेतां पूण अशी फॉरेनर बी हांगा केन्ना दिश्टी पडटा? फॉरेनर तशें केन्ना खंय चूक मारून वयल्यान आनी पासय वॉकिंग बी करताय हय वयता तशें मागीर शेतांतल्यान वयताय पूण ही वळखी बी ना हेका केन्ना पळयलें नाय पळोवना ना हय बाकी केन्ना पळयलें ना तशी कोणी आनी बाकी कोणी ड्रिंक मारपाक कोण भुरगीं बसता ते अनवळखी हय हांव त्या कितें ती वाट बी बंद करूं सोदतालो कित्याक नाका म्हणटा कित्याक आमगे धंद्या मनीस बी जाय कितें सांगूं शकना न्ही म्हणटा पॅक करत राव पळय पयलीं हें नाटक जालें. The police immediately rushed at the spot where we noticed the dead body of a female who is a foreigner was lying in a naked position with injuries to her head and face. Police team thereafter conducted Panchanama. We utilized dog squad, we utilized fingerprint expert, senior officer visited the spot and after conducting legal formality, the dead body has been referred for post-mortem examination at GMC Banguri. Now in this case, we have rounded up some suspects and we are interrogating them. And further investigation is in progress. Miss Daniel M. Loughlin. She is an Irish national, aged 28 years. She came to Kanpona day before yesterday, where she stayed with one of her friends. She came along with another friend. They were staying at Arampur. She came to Kanpona day before yesterday, where she stayed overnight with some of her friends. काणकोण खंय रावताले त्या कितें आयडिया? Kanpona nearby the Leopard Valley.